देवाच्या मंदिरात आनंदान भितर सरुया विसवायचो आमचे परबेचो नवे गीत रचून गावुया सोर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची गरजा देवापोरणी महिमा निरंतरीन दिवया हालेलुया 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 आयज देवान आमकां दिल्या दिसा भागिवंताक वारमारेच्या ह्यो मिसाचो खतखत्यान करून जमुया वेदी मुखार एकालीच मनाची जाव सगळी देवाचेर आठोवया उपकार म्हणून बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या सदांच आसता आसता हालेलुया 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 मुखाल बाबन सगळ्यांक तुमकां हे परबेक एस्पेरन्स सायबिणीची परबेक येवकार दिता आनी आमचे मदें फादर रोमियो मोंतेरो आहा तो चॅन्सलर आमचे गोंयचे आस डिओसिसीचो केरी भशेन सगळ्यांच्या नांवान ताकाय आमी हे पवित्र मिस्टाची भेटीक आनी आमचे बस्तूरची फिगोरची येवकार दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे हासू मोगाल भावा भयणीनो आयज आमी एस्पेरांसा सायबिणीची परब समोरमता सायबिणीच्या जिविताचेर आमी 9 दीस तयारी करून आमी व्हडे उर्बेन हो फेस्ताचो दीस समोरमता सायबिणीन होय म्हणून जेजूक आमचे मदें जल्माक हाडलो जेजूक तिणें संवसाराक दिलो जेजूक तिणें आमकां दिलो आयच्या मिसाचो विशय एस्पेरांसा सायबिणी सारकी तुजो खोल अनुभव घेवन तुजे उर्बेंत गोवाय आमकां करूंक आमचेशी राव आमकां जण एकल्यांक हे मिसाचे भेटेंत तिची कृपा आनी बळ मागुया तशेंच आयज आमी विश्व गरिबांचो दीस मनयता सायबिणीचे भाशेन सगळ्या गरिबां सोवें आमी आदाराची जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया मोगाळ बा भयणीनो हीच कल्पना आमच्या मनान धरून सगळीं आमी ह्या मिसांत खतखत्यान बावार्थांत वांटो घेवया एस्पेरांसा सायबीण ही आमच्या आस्कारीन आमकां अदीक करून ह्या फिरगोजेंत रावतल्या सगळ्यांक ती राखता सांबाळटा
जेजूचें उतर पाळूंक ती आमकां आदार दिता. तर तिचे ताय आनी तिचे विनवणेन आमी ही मिसाची भेट आमी करता आसतना सगळें आमचें जिवीत, आमचे हुस्के कोंती, आमचें काळीज, आमचे आवंडे, आमचे दुबाव सगळे आमी घालुया, सांगुया तिका. आनी ती जेजू कडेन मागून आमचो बरो वासो ती वाडयतली, आमचो भावार्थ ती घट करतली, आमकां अदीक मोगान ती बोधतली. आनी बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. आमी पातक केलां, जेजू दाखयता ती वाट आमी चलूंक ना. ओळखून घेवन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या बसत भाग्यवान सदांच जांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. So
संसारे नित्य पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे महिमेचे सुखसा एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी Amen. प्रार्थूया. सुरपुदवेदार देवा एस्पेरांसा सायबिणीची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोस्ताव. हे मोगाळा वयचे विनंतीन ह्या संवसारान सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. दानिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेष्ठ कुंवर मिगेल उबो जातलो. राष्ट्रांत जल्माक आयली तेतून थावन दिश्टी पडोंक ना तसलो तोलमोलेचो काल येवचो आसा. तो काल येतूच तुजे पोरजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकार बरयलेलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रितमेचे दोलींत न्हिदलेलीं आसात तांचे मदली जायतीं जाणां उठतलीं. तोडी सासणाच्या जिविताक तोडी बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोली ती अंतराल्या वेल्या पोरजला पोरी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणाक चलोवंक शिकयला ती नोकेत्रां पोरी सासणाच्या सासणाक लोकलोकतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता. आमचो जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता. सोरेस्परात तूच म्हजें दायज तूच म्हजें पात्र म्हजें दारजोने तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधीच आलो ना. जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें कालीज उल्हासता म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सूस जातली कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता. हेब्रुवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रितीन पाळूंक दिसपोटी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनान तसले घेवन पोतून पोतून समर्पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातका खातीर एकूच योद केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव तांचे पांये तोळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच कोवीड कोत्ता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणाक ताणें सोडपूण केली. सोड पातकाचे बगसणे मेळ्ळे म्हणटच तांचे खातीर आनी बेटोन्यो कोची गरज ना. देवाचें उतर हें
सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे हासू मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणे त्या दिसांनी तो संताप येतूच सूर्याचेर काळोख पडटलो आनी चोंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोकेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतरोळार आसात त्यो शक्ती कलकलतल्यो आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपाचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगळो लोक देखतलो आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्यान पृथ्वीचे एके शिमेर तावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्या आपणे विंचलोल्यांक जमयतलो अंजिराच्या झाडाची वोपार समजून घेयात ताच्यो खांद्यो बागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमकां कळून येता तेच परी हें पडले उपरांत तो लागीं दारामुर्यांत पावला म्हूण जाणो जायात हांव तुमकां खरेपणी सांगता हें सगळें घडल्या बगर ही संसत अंतरची ना स्वर्ग आनी प्रितूम सरतलीं पूण म्हजीं उतरां कधींच सरचीं नात पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक व पुताक लेगून त्या दिसाची व घडयेची खबर ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाळ म्हज्या भावा भयणीनो सेवा धर्मीक वरो सोंपत येता तेन्ना आयचें असलें वाचप आमकां आयकूंक येता निमण्या दिसाची खबर कोत्ता इट स्पीक्स ऑफ द लास्ट डे आमी जाण आमचो भावार्थ आमकां सांगता निमाणो दीस आसतलो म्हूण जेन्ना जेजू येतलो सगल्यांची मनसुबी करूंक जिव्यांची आनी मेळ्ळ्यांची मनसुबी करूंक द लास्ट डे आनी आमकां आयचें वाचप सांगता कोण भाशेन असल्यो भिरांकूळ वस्तू घडटल्यो सुर्या चोंद्री मळब नखेत्रां मागीर बुट्ट्यो धर्मखांब ह्यो सगळ्यो भिरांकूळ वस्तू जातात तेन्ना एके भाशेन आमकां कळोन येतलें की हो निमाणो दीस द लास्ट डे हॅज अरायव्ड बाबा भयणीनो संवसारांत जायते मनीस येयले सांगून निमाणो दीस येता लोकांक फटोवन म्हाका उगडास आसा जेन्ना 2000वें वर्स येतालें जुबली इयर 2000 तेन्ना सगळो लोक धांवतालो कसल्यो वाती घेवपाक कित्याक कोण म्हण लागलो पळय आतां संवसार काबार जातलो कोणा कडेन त्यो वाती आसा तांच्यो पेटत जाल्यारूच तांकां उजवाड मेळटलो तुमकां उगडास आसा जाल्यार हांव पूण एके भाशेन लोक धांवतालो तेन्ना आतां एके भाशेन केन्नाय पावस पडटा केन्नाय शीं पडटा आनी लोक जायते फावटी भियेता आनी म्हणटा हें कितें निमाणो दीस येता जायत
हो व्हायरस येयलो तेन्ना कोरोना व्हायरस दुसरो लोक समजतालो जालें आमचें काबार आतां सगळीं मरतलीं बरो वासो ना काळोख बाबा भयणीनो केन्ना तो निमाणो दीस येतलो ती आमी नक्को आनी जेजू आयज आमकां स्पश्टपणी सांगता फकत बाप जाणा आनी कोणूच नक्को पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजू ह्या निमाण्या दिसाची निमाण्या वस्तूंची खबर आमकां सांगता एक सत तो आमकां सांगता तो म्हणटा कोणी म्हजी उतरां आयकत आनी उतराक थीर रावत तो केन्नाच आलचो ना संवसार सोंपतलो सगळें जातलें पूण म्हजी उतरां केन्नाच सरची नात म्हणजे जरी तर आमी जेजूच्या उतराक थीर रावत जाल्यार आमी हालची ना संवसार आलोच संवसार काबार जायत संवसाराचेर काळोख पडत पूण हांव जरी तर देवाच्या उतराक चिकटून आसा जायत म्हाका कांयच जावचें ना स्वर्ग आनी प्रितूम सरतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सरचीं नात बाबा भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर म्हणटा तेन्ना आमी कितें म्हणटा जायत देवाचें उतर म्हणटा तेन्ना फकत आमी समजूंक फावना जें बरयल्लें उतर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा वय तेंय देवाचें उतर पूण म्हजें उतर जें आमकां जेजूचें उतर जें आमकां खडप जें आमकां थीर घट दवरता तें फकत ताचें बरयल्लें और उचारलेलें उतर न्हय पूण जेजूच जावन आसा देवाचें उतर आनी हें भाग्यवंत आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता देवाचो शब्द मनीस जालो देवाचें उतर कूड घेता मनीस जाता जेजू जावन आसा जिवें देवाचें उतर जो आपल्या जिवितान आख्ख्या आपल्या जिवितांत आमची सोडवण कोत्ता आनी थोडीं ताजीं उतरां वय बरयल्लीं मेवता आमकां पवित्र पुस्तकांत पूण थोडीं उतरां ताजी बरोवंक नाशिल्लीं म्हणजे जेजूच तो तर बाबा भयणीनो आयचें वाचप आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता की आमी जेजूक चिकटून रावूंक जाय कित्याक तो आमचें खडप ही इज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जेन्ना आमी जेजूक चिकटून रावता कितेंय घडत कसलें अदृश्ट येत पूण आमी थीर उरतलीं आनी बाबा भयणीनो असलें जिवीत जिवंक आमकां सायबीण माय शिकयता आनी देख दिता आनी त्या पासत तिका आमी आयज एस्पेरांसा सायबीण ह्या नांवान तिका उलो मारता भिरांकूळ घडण्यो घडत अडचण्यो येत प्रश्न उपजयत दुबाव येत पूण सायबीण माय सदांच बोरवाशान जियेल्ली कित्याक ती देवाच्या उतराक म्हणजे जेजूक चिकटून ती आसली आनी सायबीण माय आमकां एके भाशेन आदार दिता असलो बरो वासो घेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक हें आमी पळयता बाबा भयणीनो जेन्ना कान्ना गांवांत तो लग्नाचो उत्सव आसलो आमी जाणा थिंगा सगळो काळोख पडलेलो व्हंकले न्हवऱ्याचेर पेज आयलोलो कित्याक सोरो काबार जाल्लो कसली लॉस ताका भोगची आसली पूण सायबीण माय एक उतर घालता आनी ताका सांगता जेजू सांगता तें आयकात ताचें उतर आयकात आनी ह्या तिच्या उतरान त्या व्हंकले न्हवऱ्याक आनी आख्ख्या वस्र्याक नवो जीव नवो बोरवासो नवी कुशालकाय आयली सायबीण माय आमकां बोरवासा दितली सायबीण एस्पेरांसा म्हाका उगडास येता जेन्ना विश्व झूज दुसरें चलतालें 1945 वर्सा 1945 6 ऑगस्टाचे 6 तारखेर हिरोशिमा हांगा अमेरिकांनी बॉम्ब घातलो एटम बॉम्ब आनी आमी जाणा कितलें अदृश्ट जालें म्हूण जपान देशांत ह्या हिरोशिमा नागासाकी ह्या गांवांनी पूण बाबा भयणीनो जेन्ना तो बॉम्ब पडलोलो सगळ्या लोकांक एक भाशेन त्या रेडिएशनाक लागून जायतो मार बसलो जायतीं दुयेंसां जायतीं मेलीं कितलीं वर्सांची वर्सां पिडेंत कश्टवतलीं आसलीं पूण थंय आसलो ह्या हिरोशिमा इन द एपिसेंटर ऑफ द बॉम्ब क्लोज टू द एपिसेंटर म्हणजे जंय बॉम्ब पडलो थंय लागींच एक कोवेंत आसलो आवर लेडी ऑफ असम्पशन असुमती सायबिणीचो कोवेंत आनी ह्या कोवेंतान 4 पाद्री रावताले जेजुवीत पाद्री ते आनी जेन्ना ताका कळलें की असलें भिरांकूळ झूज जाता हे पाद्री कितें कोत्तात जायत
हे पाद्री दिमेर रावून सायबिणीचे विनवणेन प्रार्थना करतात, तेर्साचे मागणे करतात, दीस आनी रात ते मागणे करतात. आनी अजाप म्हणटा ते जेन्ना तो बोंब पडलो वय थोडे ताचे ग्लास विंडो पेन्स फुटोन मातशें ताका भायलो मार लागलो, पूण ह्या चोगाय पाद्रींक ह्या बॉमाचो कसलोच इफेक्ट जावंक ना, ह्या रेडिएशनाचो कसलोच इफेक्ट जावंक ना. जायतीं वर्सां उपरांत 1976 ह्या वर्सा एकलो ताचो पाद्री ह्युबर्ट अमेरिकेक वचोन जेन्ना युकरिस्टीक काँग्रेस जातालो तेन्ना तो असो गोवायकी रितांनी म्हणटा, आमी तेर्साचे मागणे करून सायबिणीची विनवणी मागून देवाचें उतर वाचून आमी मागण्यांत तीर आसले जेन्ना बॉम्ब पडलो तेन्ना. आनी आमच्या चौगांतल्या एकल्याकूय कांयच इफेक्ट जावंक ना. सगळे दोतोर बी सगळे अजाप जाले, तांचो कांय रेडिएशनाचो इफेक्ट जावंक ना. कित्याक जायत? कित्याक सायबिणीचो आदार मागून बोरवाशान ते जियेले, देवाच्या उतराक ते तीर आसले आनी सायबीण मायन देवाचे पदवेन तांकां ह्या नोश्टांतली वाट आयली. बाबा भयणीनो, काळोखी समाजांत, काळोखी संवसारांत, प्रश्नान बुडलेल्या संवसारांत सायबीण माय सदांच आमकां बरो वासो दिता आनी सांगता, जेजूचें आयकात, जेजूच्या उतराक पाळो दियात. सायबीण माय बाबा भयणीनो बोरवाशान जियेली आनी बोरवाशान जियेतलो मनीस प्रमाणीकपणान जिवंक वावुरता सदां. हें आमी पयल्या वाचपान आयकता. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप तोय भिरांकूळ घडण्याचो उगडास करता आनी तेन्ना तो म्हणटा, जीं कोण प्रमाणीक आसात तीं तोखतलीं, तीं सासणाच्या सासणाक लोकलोकीत जातलीं. प्रमाणीकपणान चलतात तीं नोखेत्रां वरवीं सासणाच्या सासणाक लोकलोकीत जातलीं. आनी सायबीण माय जावन आसा एक व्हडलें नोखेत्र कशें आमच्या भावार्थांत, जी प्रमाणीकपणान चल्ली. प्रमाणीकपण म्हणजे कितें जायत? इंग्लीश भाशेंत म्हणटात रायचसनस. प्रमाणीकपण कितें जायत? प्रमाणीकपण म्हणजे रायचस म्हणजे हांव देवाचें तें देवाक दिता, दुसऱ्याचें तें दुसऱ्याक दिता, हांव नितीन स्वतान जियेता. वय बाबा भयणीनो, सायबीण माय असली आमकां एक व्हड नमुनो. सायबीण माय आमी जाणा जेन्ना ती तरणाटी आसलें तेन्ना जायते तिचे हावेस आसले. आमकांय जायत्या तरणाट्यांक हावेस आसात. हांव हें जातलो, हांव हें जातलें, हांव घोराबो घडटलो, हांव हें आनी तें कोत्तलें. सायबीण मायकूय हावेस आसलो आनी त्या पासत लग्नाचें उतर तिचें जाल्लें, एंगेजमेंट आमी म्हणटा जुजे लागीं. पूण हें लग्नाचें उतर जाले उपरांत देवाची येवजण येता आनी देव म्हणटा, पळय तूं म्हाका जाय, तुका हांवें विंचून काडल्या सडवंडराची आवय जावंक आनी दादल्या लागीं संबंद नासतना तूं एका भुरग्याक जल्म दितली. बाबा भयणीनो, फुडें सायबीण म्हाजे सगळे प्लॅन आसले ते घोराबो घडोवंक आनी हें तें करूंक सगळे फिसकटले जायत. देव कितें हें आनी मागता आनी तिका तें समजूंक ना हें कशें घडटलें. आमी लग्नाचें उतर दिलां आनी हें कशें घडटलें, कशें घडून येतलें ती नक्को. पूण ती म्हणटा, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. हांव नक्को तूं कितें मागता तें, पूण तुका जाय जाल्यार म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातान घालतां. प्रमाणीकपणान ती चल्ली. देवाक देव कितें मागता ती दिवंक ती राजी आसली, कबूल जाली. आनी हें जालें कित्याक जायत? कित्याक ती देवाच्या उतराक चिकटून आसली. ती मागण्यांतल्यान देवगडे देवाचो आदार मागताली, देवाची येवजण शिकताली. शी वॉज डिसर्निंग द वील ऑफ गॉड. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, प्रमाणीकपणान चलता तो मनीस सदांच देवाच्या उल्याक उक्तो आसता. सदांच देवाक जाय तें करूंक पयलें पावल मारता, फाटीं सरना. घोडये डिफिकल्ट जायत ती वस्त, डेंजरस जायत ती वस्त, पेरीक बसून आसत, पूण प्रमाणीकपणान चलतलो मनीस आनी देवाचेर पातयेवन वयतलो मनीस वय म्हणटा आनी फुडें वयता. कित्याक तो मनीस जाणा की ताच्या फाटल्यान देवाचो आदार आसा.
देवाची कृपा आसा. ह्याच कृपेच्या आदारान सायबीण माय फुडें गेली. आनी आंज बोडवा तिका सांगता, तूं कृपेन बोललेली म्हणजे देवाचो आदार तुजे थंय आसा, भियेनाका. जें कितें तुजें सगळें घडटलें तें पवित्र आत्म्याचे शक्तीन घडटलें. हांव प्रमाणीकपणान चलूंक राजी आसा जाल्यार देव आपलो पवित्र आत्मो आमकां दितलो, आपची शक्ती म्हाका दितलो म्हूण म्हाका ही खात्री आसूंक जाय. आनी सायबीण माय आमकां ही खात्री दिता. प्रमाणीकपणान चलतलो मनीस बाबा भणीनो न्हूच देवा सवें आपलें मन उक्तें करता, पूण जाणा आपलें जिवीत आसा दुसऱ्यांचे सेवेक. आनी त्या पासत सायबीण माय तिजो दुसरो बाजू, दी अदर सायड ऑफ आवर लेडी, कितें तें दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. हांवें पळयता हांव कोण भाशेन ती ह्या बेसार आसतना, गोरबेस आसतना तिका कळटा आपली मावशी भयण इलिझाबेथ ती गोरबेस्त आसा, ती 6व्या म्हयन्याची आसा, तिकाय आदाराची गरज. धावी ती वेता दोंगराची वाट चलून आपले मावशे भयणीशी वचूंक, तिचेशी रावूंक, तिका भेट करूंक, तिची सेवा करूंक. प्रमाणीकपणान चलतलो मनीस दुसऱ्यांची सेवा करूंक सदांच आयतो. जेनरस इन सर्वीस, उदार, आपले टायम, आपलो वेळ, आपले गूण, आपल्यो आसात तें सगळें, हीज रिसोर्सीस दुसऱ्यांक दिवंक. तेंच सायबीण मायन केलें. आनी आयज जशें आमी सुरवातेक आयकलां, विश्व गरिबांचो दीस, वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान करीतपणी हो दीस, दीस इज द फर्स्ट वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर. पयले फावटी आमी कातोलीक पवित्र सभा कशी हो दीस आमी पाळटा. पाप साहेब फ्रांसिस्कान हो दीस घडला. कित्याक तो म्हणटा जायतीं गरीब आसात. आनी खरेंच भाव भयणीनो, संवसारान जायतीं गरीब आसात, जायते भाशेची गरीब आसात, जायते बेसाची गरीब आसात. आमी आमचें मन उक्तें करूंक जाय दुसऱ्यांचे सेवेक, अदी करून गरीबांचे सेवेक. जेजू आयलो दुर्बळ कसो आनी ताणें केली सेवा दुर्बळांची. घेवन पावलो म्हणटा तो गरीब ल्हान जालो. आनी खरेपणी जेजू जेन्ना आपलें मुण्यारपण चलयतालो, असल्या गरिबा सवें वचून तांकां मोग दाखोवन तांकां वयर तो काडटालो. आनी पवित्र सभेची एक मिनिस्ट्री जावन आसा, एक मुण्यारपण जावन आसा, अदी करून गरिबा सवें मोग दाखोवंक. आनी आमी पवित्र सभेचे डॉक्युमेंट आनी नेम आमी वाचले जाल्यार थिंगा दिलेलें आसा, एक बाजू पवित्र सभेची म्हत्वाचो बाजू जावन आसा गरिबा सवें मोग दाखोवंक आनी तांकां वयर काडूंक. पाद्रीचें उलयता तेन्ना म्हणटात थिंगा पादवीकाराक आनी सगळ्या पाद्रींक एके भाशेन खेरीत जबाबदारी आसा गरिबांचो हुस्को धरूंक, तांकां भेट करूंक, तांकां वयर काडूंक. सगल्यांक आमकां क्रिस्तांक भाव भयणीनो गरिबा सवें हो खेरीत मोग आसूंक जाय. आनी हो गरिबांचो विश्व दीस आमकां एके भाशेन शिकयता ही आमची जबाबदारी. अदी करून ह्या महामारीक लागून, पॅन्डेमिकाक लागून जायतो आमचो लोक गरीब जाला. घोडये तांचें काम सुटलां, घोडये थोडीं डिप्रेशनान गेल्यांत, मरणाक लागून और दुयेंसाक लागून जायतो खर्च जाला, तीं गरीब जाल्यांत. बाबा भयणीनो, असल्या मनशां सवें आमी अदीक मोग दाखोवंक, हुस्को दाखोवंक आमी वावरुया. तर बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या आस्कारीन एस्पेरांसा सायबिणीची परब आयज आमी करता आसतना आमचे दोळे जेजूचेर दवरुया. तोच आमचें उतर, तोच आमचें कडप. आनी सायबीण माय आमकां सगल्यांक सांगता, तो सांगता तें आयकात. ताचें आमी आयकल्यार तोच देव आमकां वायट विघ्नांतल्यान निवारतलो, जे भाशेन हिरोशिमाक घडलां ते भाशेन. तोच आमकां आमचे वयली सगळी लॉज आनी वायट काडटलो, जे परी सायबीण मायन काना गांवांत केली. तोच आमकां प्रमाणीकपणान चलूंक वाट दाखयतलो, जे परी सायबीण मायन आपल्या जिवितांत केलें, जेन्ना देवाचें उतर तिका आयलें, देवाचें आपोवणें तिका आयलें. तोच जेजू आमकां नीट मार्गार चलोवन व्हरतलो. तोच जेजू आमकां दुसऱ्यांची सेवा आनी अदी करून गरिबांची सेवा करूंक
आनी मोग करूंक तो आमकां उत्तेजन दितलो. ही सगळीं देणी भाव भयणीनो आयज आमी मागुया. सायबिणीच्या विणवणेन जेजू कडेन मागुया. अदीक आनी अदीक जेजूक चिकटून रावया. अदीक आनी अदीक जेजूक वेंग मारून आमचें जिवीत आमी सारुया. उबी रावन आमचो भावार्थ आमी सगळीं आतां उच्चारुया. सतमंता देवाक, सर्पोद्वेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितमीच्या रोचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सर्पोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची आनी मेल्ल्यांची म्हण सुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासनाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, मिसाचे भेटेंत आमी आमचें काळीज देवाक उक्तें करता. ह्या वेळार आमची मागणी, आमचे आवडे, आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबाक फ्रांसीस, बेस साहेब फिलीप, धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक पालो दिवन गोरिबा सोवें खिरीत मोग दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन ही व्हायरसाच्या काळार आपलो फायदो पळय नासतना लोकांची भोव करूंक गरिबांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोर. आयज वीश गरिबांचो दीस हे पोरबे सुम्यार मनयतना सगल्या आमच्या गरीब बाबा भयणींक तांच्या जिवितांत खोश सोसूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोर. सगल्या दोतोरांनी, नर्सींनी आनी हेर हेल्थ वर्करांनी हुस्के बोललेले जावंक गरीब पिडेवंताची मोगान सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोर. एस्पेरा साहेबांची परब समोर उरतना आमच्या घरांनी तिचे सारके जावंक जेजू आपल्या गोरबाचो मास करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोर. हे साहेबांची पोरबेक जायते जाणांनी आपलो आदार दिला. देवा बापान साहेबांची मोजोतीन भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, काजारी जोडयांचेर, जाणट्यांचेर कुडी आत्म्याची भलायकी दिवंक बापा लागीं मागुया.
भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कोर ओगेपणान आमची मागणी बापाक उबारुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कोर बाप्पा मोगाळा तुजे मुखार आमी आमचें जिवीत आमचे आवडे आमच्यो गरजो आमच्यो खोंती आमी उक्ते केल्यात. आमचें जिवीत तूं वळखताय जेजू. आमचें जिवीत तूं जाणाय. ह्या फिरगोजेंत रावतल्या सगळ्यांचेर दर एका कुटुंबाचेर आनी ताच्या गोच्च्यांचेर गोडये ती आंगणांत परदेसांत आसात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. सगल्यांक आमकां जेजूच्या उतराचेर थीर करून आमचें जिवीत जियोंक आमकां शिकय. आमी मागणें कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. म्हज्या बाबणीनो हे आमचें बलिदान सर्वेश्वर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. खोनवाड्या बापा भाग्यवंतांक वार मारये देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे हासूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एस्पेरांसा सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाका हाडटा. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या हांकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन
तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी साश्नीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो धडबार तुजी थोर मोहिमा वाका हाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaranzo sorves fortu Sorgani संसार भरल्या तुझ्या वैभवा उंसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका धीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सोमेश्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी सोमेश्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेश्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut por gotuja. Ani hekalcindle pieta, pitle pauti tuoj babanjeso, ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेशतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीची विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमची पाप सेवा फिलिप आमची बिस्म सेवा
आनी era सगळे पाद्रींक प्रिती मोगांत वादोय सुरेस्परा तुज्या चाकरांची 13 जाणां बाबुरनो मेल्यान 3 तोन्नाटी मेल्यान ह्या फाटल्या वर्सा तांकां आनी हेरा 13 जाणांक आमी मागुया ह्या संवसारांत तुवें तांकां आपूण व्हेली बावतिस्मा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताची बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टाकुटीन मेल्या सुमेस्तान तुजे पोजडी मुकामो प्रेम फाव कर आमा सुमेस्तांची दया करून मागता आंखवान बरे देवाची माई संगती तिच्या पोती भाग्यान से भाग्यान धरून दिता सूर काळीत कमादवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यान सेवाच्या बरोबर सासूच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन दीर्घेवन गावोया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवूं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान त्रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय स्वाम जेजू क्रिस्ता ते तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं सोमया जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी आमी सुभागी सोमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
मोगाला जेजू, ह्या वेळार उंड्या सोऱ्या रुपान तूं आमच्या काळजान आयलोय आनी आमकां तुजे गोठायेन आनी बोळान बोल्लीं देखून आमी तुका दिनवासतांव. आमचे फिरगोजेक तुवें तुजी आवयक एस्पेरा सायबिणीक फावो केली म्हूण आमी उपकारी. आमचे फिरगोजेक तुजी आवय बोरवासाचो नमुनो. तिजे देखीवन जिवीत आमच्या फादर रोमियो मोंतेरोन आमचे मुखार देवल्लें देखून तुका दिनवासतांव. ह्या वर्सा आनी ह्या दोबाजीक दिसा सायबीण मांयचे विनवणेन घेतलेल्या सगळ्या देण्या पासत तुजे उपकार आठयता. तुज्या उतरा वरवीं आमी कोमयावांत आमच्या काळजान बिराड केलें देखून तुका आमचे दिनवास, मोहिमा आनी आर्गां जेजू. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, एस्पेरांसा सायबिणीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी कुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबूनो सगल्यांक तुमकां म्हज्या नांवान फाब्रिका कॉफ्रेरे PPC सिस्टरींच्या संदेशकारा नांवान एक बागयंत आनी उर्बिवंत एस्पेरांस सायबिणीची परब हांव उलयतां. कोण घरा दुयेंत आहान तांकांय विश केल्या म्हूण सांग. परदेसान आहान तांकांय म्हजी परबीं दियात. आमचे मदें फादर रोमियो मोंतेरो तो चॅन्सलर बिशप्स हावस आमच्या आर्च डियोसिसीचो. खेरीत भशेन ताका सगळ्याच्या नांवान हांव थँक्यू म्हणटा. आनी बिजी तो यादनीक कसो बिशप्स हावस पूण तरी आसतना आयज ताणें आमकां टायम केलो आनी मिसाची भेट आमच्या नांवान देवाक भेटयली आनी बरे भशेन इस्कुटावन बोरमाशाचेर सायबिणीचेर ताणें आमकां बरयल्ली म्हणल्यार जाता. सो ताका हांव दिनवासतां आनी सान कायतान एस्पेरांस सायबिणीन आनी पार्जेवाजान आपलो आशिर्वाद ताचेर घालचो. काळजा मनाची कुडीची भलायकी दिवची म्हूण आमचे फिगोर्जीचे मागणे. सिस्टर आयवी आनी PPC members, EXCO members, Joanna, Jovial, Miguel, Nancy and Tessie, समुदायान वावुरल्यान तांकांय म्हजे दिनवास. फाब्रिका कमिटी, कॉफ्रेरिया कमिटी, आमचो मेस्ट्री कायतान, कॉयर आयज मांडवूळ केल्या आमचे कॅजिटेनियन्स तांकांय दिनवासता. इगोर्जेन वावुरतात तीं क्लारा, फ्लाविया, रोमाना खेरीत दिनवास. आमच्या यूट्यूबाचेर आयज आनी ह्या फाटल्या दिसांनी लायव्ह घाला तांकांय दिनवासता. एली आमचो विडियोग्राफर, जोवियल एन एंड्रिया, लेस्ली आमच्या ऑफिसान वावुरतात तांकां दिनवास. आनी आदार दितल्यांक नांवां काडिनासतना देवान भरपूर तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. हांव
आशिर्वाद दिवचे पयलीं बा भयणीनो तुमकां सगल्यांक पोरबी पाठयता तुमच्या गोवळ्या फादर रोमाल्दो रॉबिन हाच्या सांगाता हांव जाणा जायतीं तुमी उर्बेवंत हांगा जबाबदारी आसात जावं पॅरीश कावन्सील दुसरे संस्थेची वांगडी ऑल्टर बॉयज यूथ आनी उर्बेन तुमी तुमचो तेंको तुमच्या गोवळ्याक तुमच्या फिरगोजेक आनी बाबार्थाक दिता म्हूण तुमकां सगळ्यांक पळोवंक आमकां खुशाल जाता आनी फादर सांगताले ते भाशेन सगळें भायर गेल्यार पणजे गेल्यार कितलो लोक सगळे भोंवतात सगळें ऑफलायन पूण आमी जाय ते फावटी आमकां भिरांत दिसता गोडये थोड्यांक इगर्जे येवंक आनी त्या पासून आमी ऑनलायन मिसां आयकूंक सोदता मिसार आयकूंक जायना ऑनलायन यू कॅनॉट हियर मास ऑनलायन मीस म्हणटा तें भाग घेवंक तुजें काळीज भेटोवंक जेजूक तुजें काळीज भेटोवंक आनी जेजू दिता तो पवित्र उंडो म्हणजे जेजूक घेवंक हें म्हणल्यार मीस आनी त्या पासून बाबा भयणीनो दुसऱ्यांकूय आमी सांगूंक जाय मिसान दिवन विथ द प्रिकॉशन्स आमी जाता ती सुरक्षा आमी दवरूंक जाय की प्रिकॉशन्स पूण आमी येवंक जाय इगोर्जेक आनी त्या पासत मागतलो आसलो हांगा जरी तर सुरू जावंक ना जाल्यार दुसऱ्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी सुरू करच्यो जावं दोतोन जावं ऑल्टर बॉय दुसरे संस्थेची मिटिंगां स्लोली आमी सुरू करच्यो किपींग द प्रिकॉशन्स किपींग द डिस्टन्स सॅनिटायझींग हे भाशेन आमचो भावार्थ आमी जिवो कोत्ता आनी आमचो भावार्थ आमी जियेता जाल्यार आमचो भावार्थ ऑनलायन सोशल थ्रू मिडिया जाता आमचो भावार्थ हे भाशेन जावंक जायना आमचो भावार्थ जिवो आसूंक जाय दुसऱ्यांक पळोवंक दुसऱ्यांक भेट करूंक दुसऱ्यांचें आयकूंक आनी जेजूक आमची भेट करूंक तर हें कोत्तलें म्हूण आमकां बोरवांसो आसा आनी सायबीण मायच आमकां होच बोरवांसो होच आदार काळजी आनी धीर आमकां दिता होच देवाचो आशिर्वाद आतां आमी मागुया आमकां सगळ्यांक धीर दी आमकां सगळ्यांक कृपेन भर म्हूण मागुया आनी होच आशिर्वाद आमी आतां तुमकां दिता सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूं आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागावया भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं आयज एस्पेरांसा सायबिणीच्या पोरबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या आंकवार मायेच्या मोजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सवें सदांकाल आसूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी बोरवाशान जिवंक तुमकां धाडटा दोगां जाणां वसात दोगां वसात फुडल्यान सान कमेस करे खुरीस वरात मातशें राव तुमी वसात Astrodi deva, Lipoi maka galon tuja pampia sauli. Astrodi deva, Lipoi maka galon tuja pampia sauli. दोन वळी करात Tus mozo borba.
आमच्या सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचे थाय आसा अस्त्रामध्ये तू सुदेव आणि सुदेवचो पूज येसू भगवंती मरे देवाची माय आमी पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन Esperanza saibini amche pasod vinoti kor. Prartuya. Surpudvidar deva. Esperanza saibinici शेकाय आमकां फावो केले देखून
आमी संतोस्तांव. हे आमचे मोगाळा वयचे विनंतीन ह्या संवसारान सर वायटा विघ्नांतली आमकां आनी आख्ख्या आमच्या गांवाक वाटाय आनी सर्गीच्या सासणाक स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हात जोडुया, मान बागुया, आशिर्वाद घेवया. एस्पेरांसा सायबिणीचे विनंतीन सर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमचेर जण एकल्याचेर आमच्या घराब्याचेर आमच्या गांवचेर आनी परदेसांत आसतल्या आमच्या भावा भयणीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाचो आदार सदां काळ आसूं आमचे ताय. Esperanza Saibini, Porvashachi Durani, Amche Gamchi Askari, Duka Sukachi. Esperanza Saibini. Oh,